नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिता कुंकळकाराचे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां मळी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. रेव्होल्युशनरी गोवन्साची झेडपी वेंचणुकेची पयली वळेरी जाली जाहीर. उत्तर गोंयांत 7 आनी दक्षिण गोंयांत 5 मेळून 12. युती विशीं उलोवप करिनासतना वळेरी केली जाहीर, सुत्रांची म्हायती. पिरायेच्या 78 वर्सांचेर लेगीत लिबरेटा फर्नांडिसान जिवो दवरला सुके खारे नुस्त्यांचो वेवसाय. जो मेरेन आपली कूड दितली साथ, तो मेरेन आपूण हो वेवसाय करून आपल्या घराब्याचें भरतली पोट, सांगता लिबरेटा. कोलवा दर्यादेगेर वाडला भटके सुण्यांचो वावर. सुण्यांक लागून पर्यटक तशेंच थळाव्यांच्या सुरक्षेचो उप्रासला प्रस्न. भटके सुण्यांक लागून पर्यटनाचेर जातलो परिणाम, सांगतात पर्यटक. गोंयांत दर दिसा सांपडटात 67 डायबिटीसाचे दुयेंती. फाटल्या 3 वर्सांत 72,916 जाणांक मरण जाल्यार 72,873 जाणांचेर आसात उपचार सुरू. केंद्रीय भलायकी राज्यमंत्र्याची म्हायती. युतीचो बॉल आतां आसा काँग्रेसीच्या कोर्टात. काँग्रेसीन योग्य तरेन पावल उबारपाची आसा गरज, सांगता गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय. आनी केंद्र सरकाराच्या मनरेगा येवजणे खाला गोंयांत नोंदणी जाल्ल्या कामगारां मदीं 18 दिव्यांगांचो आस्पाव. केंद्रा कडल्यान गोंयाक मेळ्ळ्यात 9.67 कोटी. केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवानान लोकसभेत दिल्ल्या जापेंतल्यान मेळ्ळ्या म्हायती. आतां पळयात खबरो विस्तारान. पावसांत गोंयच्या चडशा लोकांच्या ताटांत फक्त वेगवेगळ्या खाऱ्या नुस्त्याचोच कुडको पळोवपाक मेळटा. पूण ह्या खाऱ्या नुस्त्यांचो प्रवास ताचे फाटले कश्ट चडशे लोक नकळो आसता. ज्या पिरायेचेर चडशे लोक विसव घेवपाक पळयतात त्या पिरायेचेर 78 वर्सांची लिबरेटा फर्नांडिसान दर दिसा उमेदीन गोंयचो पारंपरीक खाऱ्या नुस्त्याचो वेवसाय जिवो दवरिल्लो पळोवपाक मेळटा. लिबरेटा कोलवा वाठारांत कितलींशींच वर्सां जालीं खाऱ्या नुस्त्याचो वेवसाय करून आपलें कुटुंब अजून मेरेन चलयता. आम्ही अडचण जाले आम्ही हिंगाच कोयताय. म्हाका आतां 70 आनी 8 वर्सां म्हणल्यार हांव 10 वर्सां आतां काम करताले. बांगड्या चुकयताय, पेरया चुकयताय, मोतियार चुकयताय. कितें आहा तें तें चुकयताय आनी पोट बोताय. ते पदेर गेले ते उंडे गेले म्हणजेच तो काळ सोंपलो आनी त्या काळांतल्यो यादी सोंपपाच्या वाटेर आसा अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना. पावसांत जेन्ना ताज्या फडफडीत नुस्त्यांची मेजवानी गोंयकारांच्या ताटात आसना तेन्नाच रुचीक खारें नुस्तेंच तोंडाक लावचें पडटा. तेन्नाच गोंयकारांच्या पोटात जेवणाचो घास उमेदीन वयता. ज्या वेळाचेर चडशे लोक विसव घेवपाक पळयतात ह्याच वेळार लिब्रेटा नांवाच्या बायलेचो प्रवास दोळ्या मुखार येता. 78 वर्सां पिरायेची लिब्रेटान खाऱ्या नुस्त्याचो पारंपारीक वेवसाय आयज मेरेन जिवो दवरला. लिब्रेटा अजून मेरेन वत पावसात कश्ट करून गोंयकारांक बांगडे, दोडयारे, पेडयो, मोतयाळी, बाळे आनी हेर प्रकाराच्या खाऱ्या नुस्त्यांक मीठ लावन फडफडीत सुकोवन ताजी विक्री करून आपलो घराबो चलयता. पिरायेच्या 10 वर्सां सावन लिब्रेटा ह्या पारंपारीक वेवसायांत आसा. आपली कूड जो मेरेन आसा तो मेरेन आपूण हो वेवसाय चालूच दवरपाची जिद्द कोलवाच्या लिब्रेटान दाखयला. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खाशेलो खाऱ्या नुस्त्याच्या वेवसायांत घाम गळोवन गोंयची कश्टकरी लिब्रेटा फेर्नांडिसाचो प्रवास. पग जाताले सगळें सवाय मेळटाले आनी पयलीं मीठूय सवाय मेळटाले, पारूय सवाय मेळटा. ते भाशेन मेळना. ते मारोक म्हळ्यार आमी तेचें कोताय आनी कितें करतलें कोण येयले न्हू तें आनी कितें. खारें खंय चुकयताय आमी अडचण जाले आमी हिंगा चुकयताय. म्हाका आतां 70 आनी 8 वर्सां म्हणल्यार हांव 10 वर्सां आतां काम करताले. कितें ते तेंपाचें मागीर जेवण बेवण घालूंक जायनासलोलें. हिंग थोडी 5-6 जाण 2 जाण आसलोले. आतां म्हणटा आमकां सगळो लोक चुकून चड लोक पडला. आमी सद्या हिंगा चुकयताय आनी आमकां पारेकारान दवरलो. हिंगा आमगे मळपा बी येयल्ले न्हू. आमी झुजोली केलें काम केलें आमी हिंगा रावली. मागीर आमी पारेकारा बुले गेले 5 जाण गेले.
आणि पारेकार आम सांगितले बाबा आम्ही पट पोता हेच मग तो म्हणाला आपण माया 5 तारखेक पाहता तो म्हटल्यार पापाचे आम्ही सुविधाचे ते हाऱ्या पयजण जाता ते हार चुकना जाल्ल्या आमच्या हिंगा चुकयता हिंग बरें जात मग आमगेल्या थिंग राती बाती लोक ना आनी कितें सांगलें म्हाका पारेकार म्हणाला पण माया 5 तारखे चोवपा येता म्हाका 5 तारखे म्हाका पारेकार चोवपा येयलो तो म्हणला बरं ओके म्हणलो तुमी घरा तुमकां वचपा गरज ना म्हणून लागलो आनी पारेकारा पयलीं आमी दोतोर बिली बोले गेली दोतोर बिली आसलेलो ट्युरिजमा मिनिस्टर मागीर तो बेली म्हणून लागलो बेरा तुका आपा म्हणलो अमेरिकासून बेरेल आनी दिता आमी म्हणलें मीठ भरपा आमी एक वर्सा 1.5 लाखाचे 2 लाखाचे गरीब लोक तुका एकलो बोता कित्याक मीठ हाडलें पट आनी आतां आमी थिंग प्लॅटफॉर्मार दादल्यांक मीठ दवरपा मेळपाना आमकां उदक मेळपाना थिंग कांय मेळपाना मुतली कळ्ळें तुका केसो केसो हारे राव आमी थिंग मुतली आनी त्यांक दोतोर बिलीन सांगिल्ली आमी कितें सांगिल्लें बाबा म्हणलें आंक म्हूण सांगिल्लें तूं दी ती घालून लुगार दी आनी हाऱ्या चुकोवपा दोतोर बिली म्हणल्यार बरें आमी तेच बोले हिंग गेली आनी पारेकारा बोले असेंब्ली जाता थिंग गेली आनी त्या पारेकारान आमकां दवरली म्हळ्यार सगळ्यान आमकां जायत लोकांनी आमकां हेल्प केलां आबोटानान हेल्प चड केलां आबोटानान बिस्ती केलें ना मुल्य आबोटान मुगे फ्रेंड आबोटान जायत दिवचलो म्हाजी एग्जाम आनी ताका चड हें केलें कित्याक आमी हेल्प कर मुगो गरीब लोक मुगो होरे टायम आमी गरीब हार्याचे कितें जाता कामदारां दी आनी कितें आमी तेचे लोक आमगे काम कोताय जायना जाल्यार दुखू केसो केसो हार आमी हार्या त्या पातळ्या चली चुकयताय बांगड्या चुकयताय पेरये चुकयताय मोतियार चुकयताय कितें आहा तें मेळटा तें आमी चुकयताय आनी पोट भरताय धंदो केसो हय धंदो आहा आमगेलो आमगे भुरग्यांक कांय काम जायना आमगे आपणें येदें पडलें जाल्यार खावपाचें आमी हार्याचेर चड जेयताय आनी पावसा दिसांनी कितें करता पावसा दिसा आमी आशें वचून आगोस्ताक म्हयन्याक कोम्याच कोताय आमी कांय ना जाल्यार ते चुकून कापड दाखून आनी कितें करून चालवा करून आमी कोताय चड मुखार रावतात आमकां आमी थिंगा दवरली आमी बर मागतली थिंग दाखला थिंग जाय आमकां आतां जायना रे बाबा थोड्यांक कोता हांव सिरीत आनी हिंग आमगे बरें जाता हय गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णेकार. कोलवा दर्यादेगेर भटक्या सुण्यांचो वावर वाडला. ह्या भटक्या सुण्यांक लागून दर्यादेगेर येवपी पर्यटक तशेंच थळाव्यांक धोको निर्माण जाला. हे विशीं पर्यटकांनी हुस्को उक्तायला. भटक्या सुण्यांचो वावर वाडिल्ल्यान पर्यटकांच्या सुरक्षेचो प्रस्न उप्रासला. तशेंच हाका लागून दर्यादेग पर्यटनाचेर परिणाम जावं येता अशें पर्यटक सांगतात. कोलवा दर्यादेगेर भटक्या सुण्यांचो वावर वाडला. ही सुणी पर्यटकांचेर तशेंच थळाव्यांचेर हल्लो करतात. भटक्या सुण्यांचो वावर वाडिल्ल्यान पर्यटकांच्या सुरक्षेचो प्रस्न उप्रासला. हाका लागून दर्यादेग पर्यटनाचेर परिणाम जावं येता अशें पर्यटकांनी उक्तायला. तशेंच भटक्या सुण्यांचेर नियंत्रण हाडपा विशींचे नेम सारके चालीक लावना अशें पर्यटकांचें म्हणणें. भटक्या सुण्यांचो प्रस्न सुटावो करचो म्हूण थळाव्यांनी संबंदीत प्रशासना कडेन मागणी केल्ली. मात अजून हो प्रस्न सुटावो जाल्लो ना अशें कळटा. भटक्या सुण्यांचो प्रस्न सुटावो करचो म्हूण पर्यटकांनी मागणी केल्या. I come to Kolva beach every day. Now I live in Majorga, but I like this beach. That's why I come here every day. There are a lot of dogs. Really, I like dogs. I don't want them to kill. I don't want this. But there are a lot of them, and not every people love them. One of the dog bit me in my finger and in my leg. I don't know what to do. And the Boomerang team helped me. They drive me to the hospital. I got injections, and later I will have to do one more injections. What else? This beach is good, really good, but two problems: dogs and sometimes smell from the fish. I don't want that
anyone kills these dogs. Maybe some shelter, maybe someone who help them. Because I like dogs very much. I really like them. This must not be dogs because any people afraid of them. Some people could be bited by them. That's not okay, I think. I want the government keep away the dog from the beaches because a lot of people afraid of the dog, and the tourists must be in safety. And it will be great then if government could organize a shelter for dogs. I don't want them to kill. I love dogs, but the dogs must be on beaches. They must be in shelters and in houses with their owners. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णेकार. गोंयांत दर वर्सा डायबिटीस दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा. सध्या गोंयांत दर दिसा 67 डायबिटीस दुयेंती सांपडटात अशी माहिती केंद्रीय भलायकी मंत्री प्रतापराव जाधव हांणी राज्यसभेंतल्या लेखी प्रस्नाच्या जापेंतल्यान दिल्ल्या आंकडेवारींतल्यान ही बाब मुखार आयली. राज्यात फाटल्या 3 वर्सांत डायबिटीस दुयेंसाक लागून 72,916 जाणांक मरण आयलें. गोंयांत सध्या डायबिटीस दुयेंतांचो आंकडो वाडत आसा. 2023 ते 2025 मेरेन ह्या 3 वर्साच्या काळात राज्यातल्या हॉस्पिटलांनी 2,86,260 डायबिटीस दुयेंतांची तपासणी केली. तातूंत 72,916 जाणांक डायबिटीस जाल्ल्याचे स्पष्ट जाला. जाल्यार 72,883 जाणांचेर सद्याक उपचार सुरू आसात अशी माहिती केंद्रीय भलायकी मंत्री प्रतापराव जाधव हांणी राज्यसभेतल्या लेखी प्रश्नाच्या जापेंतल्यान सादर केली. 3 वर्साच्या काळात मरण पाविल्ल्या 72,916 जाणांचो विचार केलो जाल्यार दर दिसा सरासरी 67 जाणांक डायबिटीस दुयेंसाची लागण जाता हे स्पष्ट जाला. बदलती जीण आनी हेर वेगवेगळ्या कारणांक लागून राज्यात डायबिटीस दुयेंतांचो आंकडो वाडटा अशें कांय दोतोरांचें मत. डायबिटीस दुयेंस नियंत्रणांत हाडपा खातीर वेगवेगळी पावलां उबारल्यात. गोंया सयत देशभरात वाडत आशिल्ल्या डायबिटीस दुयेंतांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर केंद्र सरकारान वेगवेगळी पावलां उबारल्यात. राष्ट्रीय भलायकी अभियाना अंतर्गत सगळ्या राज्यांक आनी केंद्र शासित प्रदेशांक तांत्रीक आनी आर्थीक मदत केल्या. डायबिटीस दुयेंसाच्या नियंत्रणा खातीर मुळाव्यो सुविधा अदीक घटमूट करप, हॉस्पिटलांत चडांत चड कर्मचारी भरप, डायबिटीस आसा असो दुबाव आयलो जाल्यार बेगोबेग तपासणी, चांचणी आनी ताचेर बेगोबेग उपचार सुरू करपाक प्राधान्य दिता अशें केंद्रीय मंत्री जाधवान सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भाजपा आडची मतां वांटून वचची न्हय म्हणून विरोधी पक्षांची युती जावप गरजेचें. युतीचो बॉल आतां काँग्रेसीच्या हातांत आसा. काँग्रेसीन आतां योग्य तरेन पावल उबारपाची गरज आशिल्ल्याचें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान सांगलें. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ताक गेल्लो तेन्ना पत्रकारांनी ताका विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना विजय उलयलो. पळय आरजीपीची सोयरीक काँग्रेसी बरोबर करपाक हांव आशिल्लो. ताजे मागीर आरजीपी तांचे कडेन देर ओन उलोवपाचें चालू दवरलें. बेसिकली ते जे सीट मागताले ते तांचे कडेन उलयताले. ट्राय पार्टीन म्हळ्यार तिगूय जाण बरोबर बसून उलोवणें जावंकूच ना. एकूच ना जालें ताचे फुडें कांय जावंक ना. सो एज अ रिजल्ट ऑफ वीच हे अलायन्स उरतले उरचे ना कितें तें ऑल इज इन द कोर्ट ऑफ द काँग्रेस. काँग्रेसीन ताचेर सांगूंक जाय आमचे फक्त अलायन्स आनी सीट मागपा खातीरच आमी ना, आमी कॅम्पेन करून इलेक्शन जिखूंक सोदतात. म्हणून आमी आमचे कॅन्डिडेटाक घेवन ऑलरेडी काम सुरवात केल्लें आहा आनी अलायन्स जातलें. आनी ताचेर जें कितें आमी उलयलां ताचेर म्हाका थोडी खात्री आहा की अलायन्स काँग्रेसी बरोबर आमचे जे 2022 पयलींचे अलायन्स आसा हे उरूंक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी जर तेंय तुटपाचें आहा जाल्यार आमकां आनी म्हाका सांगचें पडटलें. सेंट्रल लिडरशिपान हे अलायन्स पूण हेजो इफेक्ट झेडपी इलेक्शनार पडटलो असो दिसना तुमकां? नॉमिनेशन फॉर्म जाले सगळे चालू जाले. वेगवेगळ्या ऑपोजिशन आतां आमी पळोवपाक वता जाल्यार काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड, आरजीपी आनी आप सेपरेट जावचो न्ही म्हणून अलायन्स करपाक आमी फुडें सरिल्ल्यांनी. सो इफेक्ट थोडो कितें जातलोच. पूण कोणाक अलायन्स जाय आनी कोणाक नाका हें लोकांक कळटलें. सुसंस्कृत गोंयची जनता ही पिशी न्ही. तांकां खबर आहा की कोणे इनिशिएटीव्ह घेतिल्लो, कोणाक एकवट जाय. आनी हांवें आज गोंयच्या सायबा कडेन वचून मागलां की बरी मोद मेळची की सगळ्यांनी एकवटान गोंय उरला तें राखचें ना. सो म्हाका अलायन्स जाय
कित्या खातीर हांव फराक म्हणून न्ही, एलायन्स जाय इतल्या खातीर कित्याक डिव्हिजन ऑफ द एंटी बीजेपी वोट हो जावचो न्ही म्हणून. केंद्र सरकाराच्या मनरेगा योजनेखाला गोंयांत आतां मेरेन नोंदणी जाल्ल्या कामगारां मदीं 18 दिव्यांगांचो आस्पाव आसा. ह्या येवजणे खातीर केंद्र सरकारा कडल्यान 4 वर्सांत गोंयाक 9.67 कोटी निधी मेळ्ळा, अशें केंद्रीय ग्रामीण उदरगत राज्यमंत्री कमलेश पासवान हांणी लोकसभेत दिल्ल्या जापेंतल्यान कळून येता. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या दर एका फामिलीक काम दिवन तांची अर्थीक नदरेन उदरगत करपाच्या हेतून केंद्र सरकारान मनरेगा ही येवजण सुरू केली. केंद्र सरकाराच्या मनरेगा म्हळ्यारूच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी येवजणेखाला राज्यात आतां मेरेन नोंदणी जाल्ल्या कामगारां मदीं 18 दिव्यांगांचो आस्पाव आसा. फाटल्या 4 वर्सांत ह्या येवजणेखाला गोंयांक केंद्रा कडसून 9.67 कोटी निधी मेळ्ळा, अशें केंद्रीय ग्रामीण उदरगत राज्यमंत्री कमलेश पासवान हांणी लोकसभेत दिल्ल्या जापेंतल्यान कळून येता. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या दर एका फामिलीक काम दिवन तांची अर्थीक नदरेन उदरगत करपाच्या हेतून केंद्र सरकारान मनरेगा येवजण सुरू केल्या. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या दर एका फामिलींतल्या सदस्यांक वर्सांतल्यान किमान 100 दिसांच्या अकुशळ रोजगाराची कायदेशीर हमी ह्या येवजणे वरवीं दितात. 18 वर्सां पुराय जाल्ले आनी गांवांत रावपी खंयचोय नागरीक ह्या येवजणे खातीर अर्ज करूं शकता. अर्ज केल्ल्यांक 15 दिसां भितर रोजगार मेळपाची हमी आसता. फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं गोंया सयत देशांतले कोट्यांनी नागरीक ह्या येवजणेचो लाव घेवन स्वताची अर्थीक उदरगत साध्य करतात. मनरेगा खाला गोंया सयत देशभरांतल्या 14,875 दिव्यांगांनी नोंदणी केल्या. हातूंत गोंयच्या 18 जाणांचो आस्पाव आशिल्ल्याचे केंद्रीय मंत्री पासवान हांणी दिल्ल्या जापेंतल्यान कळून येता. फाटल्या 4 वर्सांत मनरेगा येवजणे खाला राज्याक मेळिल्लो निधी 2021-22 3.70 कोटी, 2022-23 0.88 लाख, 2023-24 5.5 कोटी, 2024-25 0.4 लाख. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फातर क्रशर आनी स्पॉन्ज कारखान्याक लागून आंबे उदक सावड्डे लोक कितलींशींच वर्सां जालीं वनवास काडटा, पूण अजून मेरेन तांकां न्याय मेळना. दिसरात फक्त प्रदुशीत जाल्ली हवा आनी व्हडल्यान येवपी मशिनाच्या आवाजांत लोकांचो जीव सामको विटला. आमी फक्त आतां धुल्लच खावन मरपाचे, तिडकल्ले थळावे जाप मागतात. पोल्युशन करता ते आणि अख्खे गांवभर काय येता, कोण हेजेर कांयच करना. पंचायती सांगलेले पंचायत कानार मनार कांयच घेयना. आणि पोल्युशन कंट्रोल बोला हे कंप्लेंट पासून करून सध्या तेंगेला कांयच रिस्पॉन्स आमकां मेळना. इतले बोरवेल मारपाक तेंका परमिशन दिला कोणी? घरा सगळी आमची हे ब्लास्टिंग जाता आणि घरा फुटल्या. हेजी कोण काय चौकशीच करिना. आमच्या घरादारात धूल पांया फुटून आमची भाजी जाल्या. हे पळय हे काळेले आमी खावपाचें. कोणाचोय कोमोरडो पूण एकदाचें उजवाडू अशी गत सध्या सावड्ड्यांत आशिल्ल्या आंबे उदक गांवची जाल्या. हांगा कितलींशींच वर्सां जालीं गांवचे लोक दीस रात प्रदुशीत जाल्ल्या गांवांत वनवास काडटा. थळाव्यांनी दिले म्हायती प्रमाण फातर क्रशर आनी स्पॉन्ज कारखान्यांक लागून गांव काबार जावपाच्या वाटेर आसा. खंय गांवांत आशिल्ल्यो बांयो लेगीत सुकल्यात. लोकांच्या घरांनी धुल्ल रिगला. तशेंच ह्या धुल्लाक लागून पांय लेगीत फुटून भाजी जाल्या. खंय रातचे तर बुरशा गॅसीच्या वासाक लागून आमकां नाकांक गुड्डे मारून रावचें पडटा. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान थळावे पंचायतीक कागाळी करूनय अजून मेरेन कसल्योच हालचाली ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें. आमी आतां फकत धुल्लच खावन मरपाचें. आतां आमी सोंसतात, पूण आमच्या मुखावयले पिळगेन करपाचें कितें? हें आमकां प्रदूषण गांवांत नाकाच अशें म्हणत थळाव्यांनी विरोध केलो. तुम्ही पळोवपाक शकता हांगा इतलं पोल्युशन जाता. हो आतां फाटल्यान पळया, हो फाटल्यान क्रॅशर आहा म्हाज्या. तो इतलो पोल्युशन करता आणि इतलो व्हडलो त्याचो आवाज जाता. हांगा घडोघड दिसभर चालू आसा तेंचे. आणि हांगा पळोवपाक शकता तुमी हे कशे धवे जावन आसा पळय. आणि तेका मेन म्हळ्यार हांगा पळय हो प्लांट. ह्या प्लांटा सायडीच्यान एकूय फेन्सिंग म्हणटा तें ना, खंयच एक ना. पोल्युशन कंट्रोल बोल कितें पळयता. पोल्युशन करता ते आणि अख्खे गांवभर काय येता, कोण हेजेर कांयच करना. पंचायती सांगलेले पंचायत कानार मनार कांयच घेयना. आणि पोल्युशन कंट्रोल बोला हे कंप्लेंट पासून करून सध्या तेंगेला कांयच रिस्पॉन्स आमकां मेळना.
आतां बांय आमची मे म्हयन्या म्हळ्यार बांय म्हळ्यार सामकी ड्राय जावपा येता. गोवा स्पॉन्जांनी इतले थंय बोरवेल मारल्या आनी इतले बोरवेल मारपाक तांकां परमिशन दिला कोणी. इतले त्या बोरवेला लागून बांयचें उदक सगळें ओडोन थंय वयता आनी आमची बांय ड्राय पडटा. सामकें म्हळ्यार सामकी ड्राय जाता. तितून उदक उरना बांयन. ते वास येता म्हणटा पळय ते रातचे 8 जाले 8 नंतर ते गॅस सोडपाक चालू करता. गॅस तो असलो येता की तूं हांगा रावन तूं श्वास घेवपाक शकना. ते इतले दुयेंस जाता गांवच्या लोकांक. हांगा खंयच्याच कोणूच येयना आनी कोणाची कांयच कारवाही हांगा जायना. आमची मागणी इतलेच आहा की हे आमकां त्रास जावपाक जायना. आतां आमी सोंसता. हेची मुखाल्ली आमची मुखाल्ली पिढी आसली ते कितें सोंसतले. आनी हो प्लांट म्हणजे भरपूर त्रास जाता. तो पळय हांगा हेवी धूल म्हळ्यार हेवी धूल जाता. घरा सगळी आमची हे ब्लास्टिंग जाता आणि घरा फुटल्या. मागीर हे गोवा स्पंजाचे फॅक्टरीन तेंच्यांनी कितलीशी बोरिंगां मारल्या आणि आमची आता बांय आमची दारान आसा पळय ती दारांतली बांय आमची गिमान म्हणल्यार एका मे म्हयन्या म्हणल्यार ती उदक सगळें सुकता. हेजी कोण काय चवकशीच करिना. तेन्ना हेजी मातशी चवकशी कोणी तरी करची हे उदकाची आमची. आणि आमकां कितें जालें हाजो न्याय मेळोवन दिवं जाय. कित्याक हे आनी दुसरें म्हणल्यार हे गोवा स्पंजा फॅक्टरी पळय चलता आनी शारदा दोनी हे हांगा धुल्लान आमी रावपाचें ना. आमच्या घरादारां धूल भुरग्या बाळांचे आमचे पांय पळय कशे फुटल्या. पांय फुटोन आमची भाजी जाल्यार आमकां हेजे गोवा स्पंजाचे जावं शारदा कंपनीचे आमकां कांयच फायदो ना. आमची कांयच चवकशी ते करिना. हेजी चवकशी कोणी करपाचें आनी कितें करपाचें आमकां कांय खबर ना. खंय गेले जाल्यार आमची ते केस पक करून उडयता. हे पळय केळीची पानां हे कशे काळे हे पळय आनी ते भुरग्यांक येता पळय तेंची पांय पळय कितले काळे आसतले. हे पळय हे काळेले आमी खावपाचें हे. हांगा घरान आमच्या रावपाचें ना. एक पान काडपाचें ना. सगळें काळें हे पळय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्यात सायबर गुन्ह्यांनी वाढ झाल्या. 2019 ते 2023 या 5 वर्षाच्या काळात गोंयात वट्ट 267 सायबर गुन्ह्यांव नोंद जाल्यात. 2019 15 सायबर गुन्ह्यांव नोंद जाल्ले. ताचे उपरांत 2022 मेरेन गुन्ह्यांवांनी वाढ जाली. 2023 काय प्रमाणात हे गुन्ह्यांव कमी जाल्ल्याचे केंद्रीय घर राज्यमंत्री बंदी संजय कुमार हांणी लोकसभेतल्या लेखी प्रस्नाक दिल्या जापेतल्या आंकडेवारींतल्यान उक्ताडार आयला. गोंयांत 2019 ते 2023 ह्या 5 वर्सांत वट्ट 267 सायबर गुन्ह्यांव नोंद जाल्यात. वर्स 2019 फकत 15 गुन्ह्यांव नोंद जाल्ले. ताच्या उपरांत 2022 मेरेन गुन्ह्यांवांनी वाड जायत रावली. 2023 कांय प्रमाणांत हे सायबर गुन्ह्यांव कमी जाल्ल्याचे केंद्रीय घर राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार हांणी लोकसभेतल्या लेखी प्रस्नाक दिल्या जापेतल्या आंकडेवारी वेल्यान उक्ताडार आयला. देखून राज्यांत दर म्हयन्यात सरासरी 5 सायबर गुन्ह्यांवांची नोंद जाता हें स्पश्ट जालां. 2019 सावन गोंया सयत सगळ्याच राज्यांत सायबर गुन्ह्यांवांनी वाड जाल्ल्याचें कळटा. राज्यांत नोंद जाल्ले सायबर गुन्ह्यांव वर्स 2019 15 सायबर गुन्ह्यांव, 2020 40 सायबर गुन्ह्यांव, 2021 36 सायबर गुन्ह्यांव, 2022 90 सायबर गुन्ह्यांवांची नोंद, 2023 86 गुन्ह्यांवांची नोंद जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर भाजप पक्षान बुधवारा 9 उमेदवारांची तिसरी वळेरी जाहीर केली. कांय दीस पयलीं 19 उमेदवारांची पयली वळेरी जाहीर केल्ली. ताचे उपरांत मंगळारा 10 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्ली. आता बुधवार परतून 9 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्ल्यान वट्ट 38 उमेदवार रिंगणात उबे आसात. उत्तर गोंयांतल्या धारगळ मतदारसंघांतल्यान श्रीकृष्ण हरमलकार, तोरशेच्यान राघोबा कांबळी, सांताक्रूजच्यान सोनिया नायक, कारापूर सरवणच्यान महेश सावंत आनी मयेच्यान कुंदा मांद्रेकर. जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्या बोरीच्यान पूनम सामंत, शिरोडेच्यान गौरी शिरोडकार, गिरदोळीच्यान गोकुळदास गांवकर आनी खोलाच्यान तेजल पाजीक उमेदवारी दिल्या. मोपा विमानतळाचेर GMR कंपनीन अचकीत पार्किंग फी वाडयिल्ल्यान परतून एक फावट बोवाळ जालो. टॅक्सीकारांनी रस्तो अडोवपाचो यत्न केलो. फाटल्या म्हयन्यात GMR कंपनीन पार्किंग फी वाडयिल्ल्यान सगळ्या टॅक्सीकारांनी GMR कंपनीक घेराव घाल्लो. उपरांत मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रकरणात हस्तक्षेप करून पार्किंग फीचो प्रस्न सुटावो केल्लो. बुधवारा परतून पार्किंग फी वाडयिल्ल्यान टॅक्सीकारांनी रस्तो अडोवपाचो यत्न केलो.
दिवचलच्या 4 लेन बायपास रस्त्याचेर कारीची धडक बशिल्ल्यान गायीचो बळी केलो जाल्यार आनी एके गायीचो पांय मोडलो. हो अपघात मंगळारा मध्यान राती बायपासाचेर अमनवाडो वाठारांत घडलो. ह्या अपघातात कारीची लेगीत मोडतोड जाली. तुम्ही लास्ट टाइम वयले आसलेले की हे आता 4थे फावट हांगा एक्सिडंट जाला. एवरी टायम म्हशी हांगा मरतात. आता हो 3-4 म्हयन्यांनी हो 4थो एक्सिडंट. आता लास्ट टायम हांवें व्हिडिओ मध्यान तुमकां सांगलेले की हांगा सगळे गायो बसता आनी हांगा तुमी पळोवंक शकता चडटी आसा हांगा आनी गायो कळना की हांगा बसलेले आसता रातभर गायो. आता लास्ट टायम अशें आता 4थी फावट एक्सिडंट जाला. फाल्यां मनीस मरूंक शकता. आता हो धपको बसला कार म्हणून. समज 2 व्हिलर आसता आनी 4 व्हिलर लायट व्हेहिकल आसता ते फाल्यां तो ड्रायव्हर मरूंक शकता आनी ताका कंट्रोल करतना खंय हांगा दोंगरार मारूंक शकता. तेजोय जीव वचूंक शकता. आमी परत एवरी टायम व्हिडिओ काडटा पूण हेजो फायदो कांयच जायना. कोण एक्शन घेना काय ना. कोण पोसता ते गाय सबंद राती सोडून दिता. तांकांय आमी सांगले. हेजेर सांगता हांव पुलिसाकूय हेजेर गौशाळेक सांगूंक शकता की हे सगळे बसतात हेजेर पळोवंक जाय आनी हांगाच्यान सगळे उखलून व्हरूंक जाय. सगळे गायो राती सोडटा ते अशें भोवंक जाय आनी पळोवंक जाय की बाबा हे सगळो एक्सिडंट जावप म्हणजे सामकें भयंकर एक्सिडंट जाता हांगा. हे जे तुमी रस्तो पळोवंक शकता कितके स्पिडान गाडी येता हांगा आनी ताका ते दिसत सुद्दां ना हांगा बसता ते म्हशी हांगा कितकेशेच. काल मिड नाईट कितें जालें? रातचे म्हाका 3:30 एक फोन आयलो की हांगा एक्सिडंट जाला म्हणून आनी रातचो हांव येयलो की हांगा पळयलो की 2 गायो आसल्यो एक्चुली. एकट्याचो गायेचो पांय मोडला. ती मातशें लंगडून गेली ती आनी दुसरी गाय सामकी डॅमेज जाल्ली म्हणजे ती मेली सामके धपके ऑन द स्पॉट मेली ती. कळ्ळें तुमकां? 4 व्हिलरीचो 4 व्हिलरीचो आनी 4 व्हिलरचोय लुकसाण जालो. सबंद तेजो बंपर फुडलो पण डॅमेज जाला तेजो. आनी सालवारकी ड्रायव्हरान कंट्रोल केली गाडी तरी धपको मारून. नाल्यार तो सायडीक खंय तरी मारताल्यार तेजो जीव वचूंक शकतालो. लोकार्पण जाला तेन्नाच्यान दिवचलचो नवीन 4 लेन बायपास वादाचो विशय जाल्लो आसा. फाटल्या वर्सा जून म्हयन्यात ह्या नवीन बायपासाचे उक्तावण जाल्ले. उक्तावण जाले उपरांत आतां मेरेन ह्या बायपासाचेर 17 ते 18 अपघात जाल्यात अशी म्हायती मेळ्ळ्या. दुसरे वटेन ह्या रस्त्याचेर बेवारस गोरवांचो उपद्रव लेगीत वाडिल्लो आसा. ह्या बायपासाचेर सदांच कळपांनी गोरवां भोंवतना दिश्टी पडटात. रातच्या वेळार तर कांय कडेन बेवारस गोरवां थपकल मारून बशिल्ली दिसून येतात. ह्या बेवारस गोरवांक लागून ह्या बायपासाचेर अपघात घडटात अशें कळटा. आतां मेरेन ह्या बायपासाचेर रस्तो अपघातात किमान 10 ते 12 गोरवांक मरण आयलां अशी म्हायती मेळ्ळ्या. असोच एक अपघात मंगळारा मध्यान राती ह्या बायपासाचेर घडलो. एका वाहनान धडक मारिल्ल्यान एक गायीक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार दुसरे गोरू जखमी जाले. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात. फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर.